नमस्कार. तर आयतारा इस्टर जालो आनी इस्टराच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिल्ल्योच. परत एकदा सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आनी मुद्दाम आज येवपाक कोविड-19 फार्मींग इशू अशे 2-3 इशू घेवन आनी परत लेटर टू द प्रायम मिनिस्टर अश्यो गोश्टी घेवन आज हांव तुमचे कडेन आयल्लो. कोविड-19 हेल्थ मिनिस्टरान बरें काम केले बद्दल ताचें बरें पसून अभिनंदन करता. अशेंच काम ताणें करत रावचें आनी हें काम करता आसतनाच ज्यो बाकीच्यो समस्या आसा डे टू डे लायफांतले जे जिवनांतल्यो समस्या प्रत्येक मनशाचे आसा, ऑर्थोपॅडीक आसूं, न्यूरो आसूं किंवा इतर क्षेत्र जे आसा ते जे कमी सुरवात दवरली, ओपीडी चालू करूं नाशिल्ली किंवा बाकीच्यो गोश्टी करूं नाशिल्ल्यो त्यो बेगिनात बेगीन ताणें चालू करच्यो आनी लोकांक परत एकदां गोवा मेडिकल कॉलेज आनी बाकीच्या हेल्थ सेंटरांत ज्यो सोयी उपलब्ध आसा त्यो बरे तरेन करच्यो. काम करता आसतना ताणें खरेंच बरें काम केलें आनी ताजे बरोबर मुख्यमंत्र्याचें हांव अभिनंदन करतां. पूण काही गोश्टी मुख्यमंत्री डबल चेंज करता हें पळोवन खंय तरी तो चुकत आसा अशें म्हाका दिसता. परत नवी गायडलायन आयल्या 15 तारखेक एप्रील 2020. तातूंत परत एकदां बंदी रिक्षा टॅक्सीचेर बंदी घातल्या. ते जे रिक्षा टॅक्सी आनी आमचे जे मोटरसायकल पायलटवाले आसा तांची पोट्या पाण्याची वेवस्था आमकां करची पडटली, नाजाल्यार एक ना एक दीस हे रस्त्यार येतले. ह्या खातीर म्हजो रिक्वेस्ट की ताणें हे जे टॅक्सी इशू, मोटरसायकल पायलट आनी रिक्षा इशू आनी बाकीचे जे बारीक सारीक ट्रान्सपोर्ट इशू आसा ते सॉर्ट आवट करचे. दुसरी एक गायडलायनीन अशें म्हटलां की manufacturing of unit of drugs, pharmaceutical, medical devices, medical oxygen, their packaging material, raw material and intermediates. गोंयच्यो फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री चालू जाल्यो, पूण हाका जे रॉ मटेरियल जाय म्हणजे दुसऱ्यो इंडस्ट्रीज म्हणजे फॉर एग्जाम्पल वखदां घालपाक बाटल्यो जाय, बॉक्स जाय, ह्यो सगळ्यो इंडस्ट्री एक एक करून चालू जावपाक जाय. जो पर्यंत ह्यो चालू जायना तो पर्यंत फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री चालू करून फायदो ना. दुसरें म्हणजे कामगार जे येवपाक तयार ना. बरे बरे इंडस्ट्रीज कामगार वचना अशी कंप्लेन म्हाका आयल्या फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री. म्हणजे मतदारसंघात भरपूर इंडस्ट्री आसा. ह्या इंडस्ट्रीनी फॉर एग्जाम्पल रॅनबॅक्सी अजून थंय कामगार पूर्ण प्रमाणे येना आनी ह्या खातीर गव्हर्मेंटान एक सुतोवाच करपाची आवश्यकता आसा. तांकां एश्युरन्स दिवपाची आवश्यकता आसा आनी त्या कामगाराक थंय येवपाक रावपाक जाय. दुसरी गोष्ट काही जे NGO आसा कारणा शिवाय आसा ते आवश्यक. दुसरी गोष्ट आमची जी टोपोग्राफी ऑफ गोवा आसा तातूंत रिवर्स आशिल्ले कारणान आमची फेरी सेवा चालवता. वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जर वतले फोंडेच्यान जाल्यार फेरी सेवा उपलब्ध आसता. आमचे मडकयच्यान वतले जाल्यार फेरी सेवा वता आनी सांकवाळ आनी वेर्ना तशेंच आमच्या हांगच्यान पुणे इंडस्ट्रियल इस्टेट येतले खंयच्यान आमच्या दिवाडेच्यान आनी हांगा तांकांय फेरी सेवा. त्या कडेन इंडस्ट्री चालू जाता, सरकारी ऑफिसां चालू जाता, त्या वेळार ह्यो इंडस्ट्री चालू करच्यो. फार्मींग ऑपरेशन बाय फार्मर्स एंड फार्म वर्कर्स इन द फील्ड. हांव फार्मिंगाचेर वेगळो विशय आसाच म्हजो. ताजे पयलीं जशें फार्मींग आनी फिशरीज हे जवळ जवळ एक तरेचे पारंपारीक धंदे. एका वटेन फिशरीजा लेबर आर परमिटेड बट फार्मिंगा लेबर आर नॉट परमिटेड. दिस इज द डिफरन्स वॉट ही हॅज टू ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ द युनियन मिनिस्ट्री. कारण इतले गोंयच्या हातूंत आमकां लोक करता आनी आमचे कडेन हो जो लोक कामगार वर्ग आसा तो आमचे कडेन ना. हे फिशरीजांत काम करपी लोक आमकां भायल्यान हाडचे पडटा आनी त्याच प्रमाणे जे फार्मिंगाक काम करता
तेही आमकां भायल्यान हाडचे पडटा आनी त्या खातीर हे लोकांक हाडपा खातीर आमी कितें करतले ते करपाक जाय कित्याक मुवमेंट ऑफ इंटर स्टेट ऑफ हार्वेस्टिंग एंड सोलिंग रिलेटेड मशीन्स लायक कंबायन हार्वेस्टर एंड अदर हॉर्टिकल्चर इम्प्लिमेंट म्हणजे हें हाडपाक जाता. हें हाडपाक जाय जाल्यार तेजे बरोबर आमकां लोकूय हाडपाक मेळपाक जाय जाल्यार गव्हर्मेंटान कारण हे लोक खूब जाय अशें ना. फॉर एग्जाम्पल आतां आमची पेरणी चालू जातली. जेन्ना आमची पेरणी चालू जातली तेन्ना आमकां पेरणी करपी लोक आसपाक जाय. लुवणी आसता तेन्ना लुवणी काडपाक लोक जाय आनी त्या खातीर हे हाडपा खातीर आमचे ताणें हें करचें. त्या प्रमाणे जो फिशरीज आसा तांकां हे लोक हाडपाक जाय आनी परमिशन तेही ताणें घेवचे. त्यानंतर पेज 4 वॉटर सॅनिटेशन वेस्ट मॅनेजमेंट सेक्टर्स एट म्युनिसिपल लोकल लेवल्स इन द स्टेट एंड युटी. आतां हेही करतले जाल्यार आमचे कडेन लोक जाय. हेही कामां चालू करतले जाल्यार आमचे कडेन लोक जाय आनी ऑपरेशन जी करता ते आमी लेबर घालूनच करता. त्या खातीर हेही लोक आमकां हाडपाक परमिशनां जाय ती तांकां दिवची. सगळ्यांत म्हत्वाचो विशय आसा तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इरिगेशन प्रोजेक्ट बिल्स इन ऑल कायंड. हातूंत द्विधा हें डिसिजन घेतलां. हें डिसिजन घेता आसतना म्युनिसिपालिटी जर लेबर रावता आसत जाल्यारच म्युनिसिपालिटींतलीं कामां चालू करचीं अशें म्हणटा. म्हाजे म्हायती प्रमाणे म्युनिसिपालिटींत लेबर खूब कमी रावता. हाका कितें तरी दुसरो सुतोवाच तांणी काडपाक जाय. जशें रुरल एरियेज तांणी परमिशन दिलां. रुरल एरियेक जे कंस्ट्रक्शन वर्क्स आसा ताका परमिशन दिल्या पूण म्युनिसिपालिटी एरियेक अशें म्हटलां की तांणी थंयच रावपाक जाय. म्युनिसिपालिटी एरियेक खंयचेय जे कंस्ट्रक्शन वर्क आसा थंय लेबर सहजा रावना. तो लेबर एक तर रुरल एरियेक रावता किंवा सादारण 10 किलोमिटराच्या आसपास रावता आनी त्या खातीर हो मेजर प्रॉब्लेम गोंया इफेक्ट जातलो. कारण गोंयच्या म्युनिसिपालिटीक एकूच रुरल एरिया इट इज नॉट इवन 5 किलोमिटर आनी 5 किलोमिटरान आमचे लेबर रावता. पूण लेबर 5 किलोमिटरां रावन सुद्दां म्युनिसिपालिटी जी कामां चल्ल्या ती कामां आमकां करपाक मेळची ना. ह्या खातीर हो प्रॉब्लेम ताणें ताच्या लेवलार सॉर्ट आवट करपाची आवश्यकता आसा. ना जाल्यार परत कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ज्यो आसा त्यो सगळ्यो बंद पडटल्यो आनी परत सगळे वटेन रेवन्यू लॉस जातलो. आज ही गायडलायन येता आसतना हांव मनपसून प्रायम मिनिस्टराचें अभिनंदन करतां. कारण जो लॉकडावन ताणें डिक्लेअर केलो तो लॉकडावन पाळपा खातीर लोकांक स्फूर्ती दिली आनी वेळोवेळी ताणें बरी भाशणां करून लोकां मदीं चैतन्य निर्माण केलें. आज त्या खातीरूच कोवीड-19 ह्या एका गोंयांत आमी थाराव दिवंक शकले. लॉकडावन करूं नाशिल्लो जाल्यार ही परिस्थिती वेगळी आसतली. प्रश्न खूब आसा. सीफेअर आसा. बाकी आमचे जे गोंयकार आसा ते भायर कामांत आसा बाकीच्या देशांनी. हांकां सगळ्यांक वेळोवेळी हाडपाक जाय आनी जाता तितले बेगीन मुख्यमंत्री आनी ताचे जे बाकी जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे लिडर आसा तांणी बेगिनात बेगीन MP बी आसा तांणी हो प्रयत्न करचो. युनियन मिनिस्टरांनी प्रयत्न करचो आनी बेगिनात बेगीन तांकां हाडचें आनी हांगा क्वॉरंटायन सेंटर मोठी तरेन तांकां त्या खातीर करची. फाटल्या फावटी हांवें सांगिल्लें की एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्म्स हाडले शिवाय गोंय मुखार वचचें ना. आनी जें हांव सांगतां ताचे बरोबर ऑपोजीट आज तुमी पेपरार वाचलां. खुद्द मुख्यमंत्र्याची स्पिकराचे बाकीच्यो गाडयो घेवपाक आज हांचे कडेन पयशे नासतना 30 लाख 35 लाख अशें केलें. हें दुर्भाग्य स्टेटीचें. जेन्ना ही सर्कुलरां अशी मुख्यमंत्री काडटा तेन्ना मुख्यमंत्र्याच्या ही सर्कुलरां काडटा आसतना फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान ही अप्रूव जाता आसतना ही सर्कुलरां घेवपाक जाय मुख्यमंत्र्याचे नदरेन आनी ही काडटा आसतना ताचें लक्ष आसपाक जाय. आज आमचे कडेन पयशे ना पूण पयशे नासतना ही असली फायनान्शियल सर्कुलर काडप हें धोरण म्हाका बरोबर दिसना. पयलींच अशेंच एक डिसिजन घेतलें की सगळीं ऑफिसां 16 तारखेक ओपन करता म्हणून. थंय प्रायम मिनिस्टराचें भाशण आसा हें सगळ्यांक खबर आशिल्लें. नवे
गायडलायन्स येता हें सगळ्यांक खबर आसतना अशा वेळार मुख्यमंत्र्यान रावपाक जाय. ताका कोण कितें शिकयता हांव नकळो, पूण जी डिसिजन ह्या दिसांनी घेतल्या ती ताची खुबशी रॉंग जाल्या आनी त्या खातीर लोक पळयता आसतना ताका नजरेन त्या नजरेन पळयना हें ताणें लक्षांत दवरपाची आवश्यकता आसा. काही डिसिजनां बरी घेतली त्या बद्दल ताचें हांवें अभिनंदनूय केलां, पूण जी डिसिजनां रॉंग घेतल्या ती रॉंग. अशा वेळार आमकां गाडयांची गरज ना. आतां कितल्योश्योच गाडयो सद्या बेकार आसा, मंत्र्याक काम ना. हांवें काल एका मंत्र्याक फोन केल्लो, ताणें सांगलें आपल्याक लास्ट 1 म्हयनो आपूण काम करना आनी मुखार 20 तारखे नंतर कितें जातलें आय डोंट नो. आमचें एकूय फायल वचना. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की हांव जें कितें उलयल्लो तें मन पसून उलयल्लो आनी आर्थीक स्थिती जो पर्यंत सारकी जायना तो पर्यंत हें आमकां करपाक जाय, प्रत्येकान करपाची आवश्यकता आसा. हांवें अशें म्हणना की हांव कोवीड-19 चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडाक पयशे दिवचो ना, प्रायम मिनिस्टर दिना. आय एम प्रावड. I already paid 1,90,000 फूल जो म्हाका कितें म्हयन्याक मेळटा, इन्क्लुडींग ऑल अलावन्सीस 1,90,000 टू कोवीड-19 प्रायम मिनिस्टर फंड. आनी तसोच हांव मुख्यमंत्र्याचे हाका पयशे दितलो, पूण प्रोवायडेड मुख्यमंत्र्यानूय कांय स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटीव डिसिजनां एज फार एज फायनान्स इज कन्सर्न करपाची आवश्यकता आसा. आज सादारण मंत्री चेअरमॅन हाजे वयल्यान जो खर्च जाता तांच्या स्टाफा वयल्यान किंवा बाकीच्याचेर जवळ जवळ 5.5 कोटीच्या आसपास वता म्हयन्याक. इज अ बिग एमावंट. हाजेर विचार कर, जर कामूच ना आनी फुडलीं कामां कितलीं जातलीं. आज मंत्री एक सांगता की आमी आयच्यान काम चालू करता, हांगा खंयच ना 20 तारखे पयलीं तुमी काम करता. म्हाकाच कळना 20 तारखे पयलीं काम करचें ना हें सगळें जाणा. आनी मंत्री म्हणटा आजच्यान काम करता म्हणून. आजचे सगळे न्यूज पेपरांनी येयला. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की मंत्री ही सर्कुलरां जी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची सर्कुलर येता ती वाचता की ना हो प्रश्न येता. आनी त्या खातीरूच मंत्र्यांनी ही सर्कुलरां वाचून ताचेर सुसोवात करचें अशें हांव तांचे कडेन मागतां. दुसरी गोश्ट, हांवें काही एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्म्स घालता आसतना ज्यो गोश्टी घालपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो आमी घाल्यात प्रायम मिनिस्टराक. प्लस जे 1,000 करोड जे आमी 10-11 जातले ते 1,000 प्लस म्हणजे 724 फाटल्या फावटी हांवें सांगलां 724 कोटी रुपया आमी बॉन्ड्स घेतिल्ले. ते आज आमकां रिपेमेंट आयल्या. 10 वर्सां जालीं. 10 वर्सां पयलीं घेतिल्ले बरोबर 10 वर्सांनी रिपेमेंट येता. आनी जेन्ना आमी रिपेमेंट करता तेन्ना आमकां इंट्रस्ट पे करचो पडटा. सो आज जवळ जवळ 1,000 कोटी वयर हे ह्या वर्सा आमकां पे करपाक जाय. हे पयशे कशे उबे करतलो हें आमकां सांगचें. कारण सगळे 2,800 कोटी जे परत आमकां बॉन्ड्स घेवपाक मेळटा ते पयशे जर आमी इंट्रस्टा आनी हप्त्यान जर पे करपाक लागले आनी सॅलरी पे केल्या आमी कोवीड-19 आनी आमचो जो डेव्हलपमेंट आसा तो कितें करतले. आज एक मंत्री म्हणटा आमी आयच्यान काम चालू करता. 500 कोटी प्लस पेमेंट्स सगळे डिपार्टमेंटांनी आसा हे हांवें फाटल्या फावटी सांगलां. त्या नंतर आजून पसून पयशे दिवना. आनी त्या खातीरूच प्रायम मिनिस्टरा बरयता आसतना हें हांवें सगळें स्पश्ट बरयलां, पूर्ण हें घेतलां. आनी तातूंत हांवें कित्याक हें म्हटलां कितें कितें करपाक जाय हें नवें हें करपाक तेंय हांवें सांगलां. तातूंत हांवें टुरिजम sector affect badly in coming season. More emphasis to be given on strengthening of agriculture sector. Government may permit expansion of existing industrial units such as Zuari Agro, MRF, Deccan Chemicals, Goa Shipyard, MPT, Vedanta and other big industry units which will boost the economy of Goa by creating more job opportunities. Heritage tourism based on ecotourism and agriculture oriented tourism may be promoted in this tough time. Mormugao Port may be strengthened to allow import and export facilities at large scale. आणि खूब घातलं हांवें न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चराक कितें कितें करपाक जाय तें हें सगळें प्रायम मिनिस्टराक पयर 13 तारखेक ही ईमेल गेली. त्या नंतर जी हार्ड कॉपी आसा ती आज तांच्या ऑफिसाक पावतली. म्हजें इतलेंच रिक्वेस्ट प्रायम मिनिस्टराक की ताणें हातूंत लक्ष घालचें. आमकां जे पयशे कमी पडटा ते गोवा गव्हर्मेंटाक हेल्प करपा खातीर मुखार सरचें हो एक रिक्वेस्ट. आनी त्याच प्रमाणे सीफेअर जे आमचे लोक भायर आसा तांकां हाडपाक बेगिनात बेगीन प्रयत्न करता. तिसरी गोश्ट इम्पॉर्टंट करून
इज अग्रिकल्चर. पयलींच सांगलां मेजर इश्यू सद्या काजूचो सिजन आसा आनी काजूच्या सिजनाक जर मुट्याचो रस काडलो ना काजू प्रॉफिटान येतल्यो की ना हें कोणी सादो भुरगो सुद्दां सांगतलो. आज प्रत्येक जाण आपल्या जायते उलयता. एक आमदारान 200 रुपया मागल्या, एकट्यान मागल्या 180 रुपया. म्हजो डिमांड आसा गव्हर्मेंटा कडेन की हांवें सगळे डिटेल काडिल्ले आसा. 2016-17 ह्या वर्सा काजूचो दर आमकां 143 रुपया मेळिल्लो. 17-18 आमकां 163 रुपया मेळिल्लो. 18-19 आमकां 131 रुपया मेळिल्लो आनी 19-20 एकदम तो 70-80 जालो आनी गव्हर्मेंटान तातूंत लक्ष घालून गोवा बागायतदारां मुखार काडली आनी 105 रुपया केला. आतां आमकां जर सपोर्ट प्रायस घेतलो एक तर ह्या सगळ्याची एवरेज 150 रुपया येता. ही एवरेज 150 दिवची आनी गव्हर्मेंटान हे फायनल करता म्हणजे 50 रुपया साधारण सपोर्ट प्रायस म्हणजे सपोर्ट प्रायस म्हणजे 100 105 अधिक 45 रुपया एक्स्ट्रा गव्हर्मेंटा. आतां हे पयशे कोणाक मेळटा? हे पयशे 1/14च्या उतार्याक ज्याची नांवां आसा ताका मेळटा. थोरो शेतकरी वेगळोच आसा. हातूंतूय गव्हर्मेंटान लक्ष घालपाक जाय. आमदारांनी पत्र दिलें म्हाका दिसता सांगेच्या आमदारान दिलां पूण तातूंत हें मेन्शन ना की बाबा जे 1/14चे उताराचेर नांव ना तांची परिस्थिती कितें ते मॅक्झिमम काडटा आनी जे 300 किलो वयर काडटा तांकां हे स्किमूच ना. हाजेर लक्ष हाडपाक जाय आमदाराक की 300 किलो काडटा तांकां सुद्दां हें मेळपाक जाय आनी वयल्यान बाकीच्या सगळ्यांक मेळपाक जाय. ज्यांची नांवां ना तांकांय तांचे बिला वयल्यान जे ते कोणाक दिता बागायतदाराक दिता किंवा आदर्श सोसायटीक दिता. आमचे कडेन हो धंदो करपी मुंडी ट्रेडर्स म्हणून कोणें आसा शिकेरकर म्हणून जो 1963 पयलीं हे धंदो करताले आनी गिरीश ट्रेडींग साखळी शिवाजी देसाय हे 3 जाण आनी तांचे सबोर्डिनेट अशें गोंयभर नॅटवर्क तांणी तयार केलां आनी त्या नॅटवर्कान तांणी हे केल्लें आसा. आज आमचे आमदार मागता आसतना फक्त तितलेंच मागता तशें न्हय. मागता आसतना ते सारकें मागता जाय. इट शूड बी मिनिमम 150 कारण एवरेज ऑफ 5 years 4 years कम्स टू अरावंड 150 आमी जे रेट सांगले. आतां हो जालो काजूचो. ताणें बीन्स मागले, ताणें नाल्ल मागलो. तो आनी म्हाका जोकूच दिसता आज 12 रुपया. नाल्ल गोवा बागायतदार सद्या 1500 रुपयांनी 100ची राशीन घेता. 15 रुपयांनी घेता आसतना 12 रुपया नाल्ल कसो जालें म्हाकाच कळना. म्हज्या लक्षांतूच येना तांचें. म्हणजे एक तर तांचे स्टडीच ना अशें जाता. आजची सकाळीं हांव स्वता मार्केट यार्डांत गेल्लो. गोवा बागायतदारांचे सगळी चवकशी केल्या. तांचो 15 इट वेरीज बिटवीन 13 to 16. सो एवरेज आनी मॅक्झिमम रेट 15 रुपया मेळटा. राशीन आमी राशीन म्हणटा. राशीन 15 रुपया मेळटा. जेन्ना 15 रुपया मेळटा तेन्ना 12 तुजो रेट कसो येवंक शकता? इट शूड बी 18 or 19 or 20. नाजाल्यार तूं करूच नाका अशें न्हय. म्हणजे हे ऑफिसर जे आसा ते बसून मंत्र्याक कितें तरी सांगता. मंत्र्यान हेतूंत लक्ष घालपाची आवश्यकता. मुख्यमंत्र्यान हेतूंत लक्ष घालपाक किंवा मुख्यमंत्र्यान हेतूंत लक्ष घालता म्हणून सांगता. हांव मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता हातूंत सारकी चवकशी कर. तांचे कडेन बरो मनीस आसा एडवोकेट नरेंद्र सावयकर आसा जाका हे सगळे गोश्टी खबर आहा. ताचे सारके मनशाक ताणें विचारपाक जाय. ताकाय विचारना जाल्यार मागीर आनी कितें करतली म्हणून ह्या खातीरूच हांव मागता की ताणें हाजेर स्टडी करची. तशीच ब्लॅक पेपर आमचे कडेन मिरी भरपूर जाता. 2016 गोंयचे शेतकऱ्याक 600 रुपया रेट मेळ्ळो किलो मिरी. 2017-18 550-500. 2018-19 450 ते 500 आनी 2019-20 350 आनी 200. कशें जगतलो? आनी ताका सगळो एक तर तो झाडार लावचो पडटा मिरी म्हणटा तो किंवा माडयेर येता. जशें आमी शेरो लायता पानाचो पान खाता पळय तो शेरो आमी चडशे आमच्या गोंयांत माडयेर किंवा झाडार लायता. तसोच शेरो जर लायतलो
मिरयाचो जाल्यार आमकां रेट कमीत कमी 500 रुपया येवपाक जाय. ताकाय सपोर्ट प्रायस जाय कारण मोठ्या प्रमाणात मिरी वता आनी हे मिरी वता खंय मिरी वता ते सगळे आमचे लखनौ वता आनी कानपुरा वता. जी काजू वता ती आमची सगळी महाराष्ट्रांत वता गोंयांत आनी महाराष्ट्रांत. आनी तिसरी आसा सुपारी कोणूच तिचेर उडयना. सुपारी सगळी आमची लखनौ आनी कानपुराक वता. टोटल गोंयची सुपारेक जो डिमांड आसा तो लखनौ आनी जाता. आनी आज तातूंत 6 विभाग केल्या सुपारी सफेद लाल वेलची अशे 4 आनी त्या शिवाय गोवा बागायतदारान आनी एक केल्या ती म्हणजे सफेद लाल वेलची खरड बात खरड आनी तुकडो म्हणून अशे 6 प्रकार गोवा बागायतदारान केल्या. आतां हे करता आसतना सुपारेचो सपोर्ट प्रायस ना. सुपारी ऑलरेडी आज 258 रुपयाच्या आसपास आसा 222 रुपयाच्या आसपास आसा. हीच सुपारी पहिल्या वर्सा 273 आशिल्ली. सुपारेक काम भरपूर लागता कारण ते टेंगशेर वचून तें हाडचें पडटा त्यानंतर ती सुकोवची पडटा त्यानंतर ती सोलची पडटा. सोलची आसतना तेचो फोको आसल्यार तो कुशीन काडचो पडटा. अशे वेगवेगळे प्रकार आसता. हे कांयच चिंतनासतना तांणी फक्त बीन्स आनी हेचेर सपोर्ट प्रायस दिता आसतना सुपारीचेर दिवपाची गरज आसा ब्लॅक पेपराचेर दिवपाचें आसा. कोकोनटाचो सपोर्ट प्रायस 18 रुपया करपाची आवश्यकता आसा. जाल्यारच तें आज बाजारांत 15 रुपया आज मनीस मेळना आमकां कोकोनट काडपाक अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. त्यानंतर व्हेरी इम्पॉर्टंट इज शुगर केन. अजून शुगर फॅक्टरी बंद आहा. शुगर फॅक्टरी बद्दल मुख्यमंत्री सुतोवाच केल्लो की फुडल्या वर्सा आमी फॅक्टरी चालू करपाक पळयतले म्हणून. हांव मुख्यमंत्र्याक आव्हान करतां कारण कोविडाची परिस्थिती पळयल्यार आज आमकां परत अग्रिकल्चर सॅक्टरांतूच वचपाक जाय. आनी अग्रिकल्चर सॅक्टर जर आमी बरो करना जाल्यार आमकां भयंकर मुखार त्रास जातले. त्या खातीर हांव मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करतां येता त्या हेका ताणें शुगर फॅक्टरी चालू करची. जवळ जवळ 1200-1500 कुटुंबां आनी प्लस शुगर फॅक्टरीत काम करता तांकां सगळ्यांक आदार दिवपा खातीर ही करची. आनी तांचे जे पयशे उरले जानेवारी मंत्र्यान उलयलो की आमी प्रत्येक म्हयन्याक इजी पेमेंट करतले म्हणून. आजून पसून जानेवारीचें पेमेंट ना. 8-8.5 टन ऊस आजून कापूना. म्हाका दिसता आतां आनी हेच्या फुडें तो ऊस कापून मुखार वतलो आनी खंयचो लयला काय खंयचे तरी फॅक्टरीक हाडटा. नाका आशिल्ली लग्नी नाका आशिल्ले गोश्टी ह्या लोकांनी केल्ल्यो आसा. खंय तरी हें बंद जावपाक जाय. मुख्यमंत्र्यान सिरियसली हेची नोट घेवपाक जाय कारण शेतकरी हो आमचो देशाचो कोणो आसा आनी तांकां हातभार लावप म्हणजे आमी पयशे वाट लायता अशें जावंक शकना. त्या खातीर तें करपाक जाय. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यान रेंटेड हावजान एक गजाल घडली की रेंटेड हावजान जे मनीस रावतात आनी 1 म्हयन्याचो किंवा 2 म्हयन्याचे जे रेंट आसा तो पे करचो म्हणून आमदाराच्या घरांनी सरपंचाच्या घरांनी लोक येवपाक लागले. म्हजे कडेन तरी एप्लिकेशनच आयले. इट इज अ सरप्रायज. कितें तरी हाका वयता आसा कारण खुबशे लोक रेंटेड मनीस दवरून जगता. मुख्यमंत्र्यान लक्ष हाडपाक जाय ह्यो गोश्टी. तांची परिस्थिती कितें तांणी रस्त्यार येवप. सो हाका कितें तरी सुतोवाच करपाची आवश्यकता आसता. ना जाल्यार ताणें फायनान्शियली हेल्प करपाक जाय जे रेंटेड दिता तांकां. दुसरे वटेन ताणें सांगलां की तुमी पगार चालू दवरा म्हणून. सरकार प्रायवेट इंडस्ट्री आनी प्रायवेट ओनरांक म्हणटा की पगार चालू दवरा. बरी गोश्ट आहा पूण तेवटेन सरकारांतूच BFDA म्हणून स्टाफ आसा BFDAचो तांकां काडपाक पळयता. ही 2 मुखां सरकार लोकांक काडपाक पळयता जे काम करता ते सरकारी हेतूंत आसता ते आनी हेवटेन लोकांक सांगता तुमी काडनाका लोकांक पे करा. दुतोंडणी भाशा आसपाक जायना. एक कितें तें आनी कोणाक काडपाचें ना. सद्या परिस्थितींत कोणीच कोणाक काडपाचें ना. प्रायवेट लोकांनी सुद्दां काडपाचें ना हें म्हाका मान्य.
पगार कसो तरी घालपाचो तेही मान्य, पूण त्या खातीर इंडस्ट्री चालू करपाक जाय. इंडस्ट्री चालू जाल्यो जाल्यार कितें करपाक जाय, तशें BMDA किंवा इतर ज्यो सरकारी घटक आसा तातूंतूय काल एकट्यान कोणी तरी हेचेर केल्लें आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तांकां सगळ्यांक योग्य न्याय दिवन सरकारान भितर घेवचो. म्हापसा अर्बन हांव सदांच उलयतालो कार परचेज फॉर मिनिस्टर ते जालें. म्हापसा अर्बनाचेर जे मॅनेजर्स पोस्ट किंवा जाणी कोणी ही लोन दिला तांकां बूक करा म्हणून हांव 10 वर्सां जालीं उलयतां. 2009तल्यान ही खबर आसा. 2009 पयलें एप्लिकेशन आयलें तांकां सरकारी मदती करप आनी तेन्नाच्यान हो इश्यू चालूच आसा. अजून पसून कोणीच सिरियसली घेवना आनी त्या खातीर आज रिजर्व बँकेन कितें केलें हें हांवें तुमकां सांगपाचें ना. आतां तरी हेंचे दोळे उगडटले अशें म्हाका दिसता आनी ह्यो गोश्टी चालीक लागतल्यो सारक्यो आनी लोकांक पयशेय मेळटले हें सरकारान पळोवपाची आवश्यकता आसा. ₹300 कोटी डिपॉझीट आसा म्हणून हांवें आयकलां. हे केन्ना जाता जेन्ना एडमिनिस्ट्रेशन सारकें ना आनी लोन सँक्शन आनी रिकवरी सारकें ना तेन्ना ह्यो गोश्टी घडटा. ह्या बँकेच्यो काही गजाली जर पळयत, चेक परचेज करताले. चेक परचेज म्हणजे कितें, हांव एक बेळगांवचो चेक दिता इतल्याचो 5 कोटीचो आनी तो बँकेक येता. बँकेक घालता हांव म्हापसा अर्बनार किंवा हेका आनी तो विड्रॉ करता पयलींच. इट इज कॉल्ड एज परचेज ऑफ चेक. ही सिस्टम पयलीं चलताली धंद्यान, आमी आशिल्ले, हांवूय करतालें. कोणाची चेक दिला जाल्यार तो परचेज करप, तेजे खातीर चड हें आसता, कमिशन आसता बँकेक. आनी तें जेन्ना चड कमिशन दिता तेन्ना बँक यूज टू गिव यू दॅट मनी. ते जेन्ना पेज करपाक रिपेमेंट करपाक जेन्ना चेक वता तेन्ना तो डिजॉनर जावन वता, तेन्ना हो प्रॉब्लेम चालू जाता. आनी अशें चेक दिल्ले खूब डिजॉनर जाले म्हणून म्हाका जेन्ना हांव कॉर्पोरेशन मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना म्हाका ही म्हायती कळिल्ली. हांव कॉर्पोरेशन मिनिस्टर आय वॉज इन 2009 आनी तेन्ना म्हाका ही म्हायती कळिल्ली. तेन्ना हांवें सुद्दां वाच केल्लो अशें आसा ही बँक बेगिनात बेगीन दबाई करतले, ताचे पयलीं ह्यो गोश्टी सगळ्यो करपाक जाय असो त्या वेळा वयलो म्हजो सुतोवाच आशिल्लो. आनी आज तें खरें जालें. जें कितें उलयता तें त्या वेळार खरें दिसना आसत लोकांक, पूण तें आपोवप खरें जाता. कारण ताचे फाटल्यान इकॉनॉमी सर्वे आसता आनी इकॉनॉमी सर्वे जो मनीस करता तेन्ना ह्यो गोश्टी कालांतरान मुखार येता. हांवें आनी एक गोश्ट हांव उलयलां, परत हांव रिपीट करता की ओपा वॉटर वर्क्साक जें उदक आसा तें 27 MLDचो प्लांट नवो चालू केल्ल्यान अकस्मात 15 एप्रिला नंतर तें कमी जाय जातलें. आज पेपरार आयलां लेवल इज गोईंग डावन. आनी म्हज्या म्हायती प्रमाणे जे उदक पंप करता ते फक्त 15 ते 20 MLD सुद्दां ना. एज ऑन एवरेज पंपींग आमचे जर 30+ MLD जर ना जाल्यार येता ते 15 मे पर्यंत पावस जर पडलो ना जाल्यार एक आमचो जो प्लांट आसा तो आमकां बंद करचो. सेवान हेची नोंद घेवची. कारण आमचे कडेन जवळ जवळ 147 MLD उदक आमी मॅन्युफॅक्चर ओपा करता. 10 MLD आमी म्हैसाळ पंचवाडीक करता. 10 MLD आमी उदक सावथाचे बोरयेच्या जुवारी नदयेच्या पोंच्यान शिरोड्या हाडून दिलां. हाजे वयल्यान आमचे कडेन एक्स्ट्रा उदक पयलींचे पेक्षा 47 MLD आसा. आनी वयल्यान आमकां फायदो असो आसा की जे ट्युरिस्ट मार्च, एप्रील, मे, जून पर्यंत पावस आसा म्हणून येताले ते बंद जाले आसा. इतलो वापर 50% पेक्षा सकयल जावन सुद्दां आमकां हो प्रॉब्लेम येतलो. हाजे वयल्यान हांव वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट कितें करतलें हांव नकळो, पूण हांव सुतोवाच करता मुख्यमंत्र्याक. हांव लक्ष घालचें, कारण तांणी आजून आमकां फाटल्या फावटी म्हाका आन्सर दिल्लें की ना आमी सगळे मायनींग पीच आसा थंय पंप बसयतले म्हणून. आजून पसून तांणी ती तयारी केल्ली ना.
तांकां दिसता ते बंधारे भरून आसा अंदू पावस चड पडला बंधारे भरून पूण त्याच बरोबर तांणी एक लक्षांत दवरपाक जाय पावस भरपूर जरी पडलो आसत 27 MLD उदकाचो प्लांट तुमी नवो चालू केला आज तो पूर्णपणे वापरलो गेलो वचना 14 MLD उदक फक्त तातूंतलें वापरलें गेलें वता तो जेन्ना फूल फ्लॅग चालू जातलो तेन्ना हाजे कडेन उदक एकदम कमी जातलें आनी परत उदकाचो प्रॉब्लेम जातलो त्या खातीर हांव सुचोवणी करतां की तांणी सारकी स्टडी करची आनी तें उदक रॉ वॉटर जें प्लांटाक जाय तें थंय येवपाक प्रयत्न करचे मायनिंग चालू केलं प्रायम मिनिस्टरान मायनिंग चालू करतले जाल्यार तांकां खूब डिसिजन घेवपाक जाय म्हाजे म्हायती प्रमाणे सुप्रीम कोर्टान सुद्दां डिसिजन दिलें फाल्यां मायनिंग चालू करपाचें जाल्यार सुद्दां आमी आमकां एंड ऑफ डिसेंबर पर्यंत म्हाका दिसना आमी मायनिंग चालू करता खुबशीं NOCs जाय बाकीचे डिपार्टमेंटाचे एनवायरमेंट NOC जाय सगळे NOC जाय टफ एट दीस स्टेज डिसेंबर पर्यंत त्या खातीरूच हांवें पत्र केलें तें Upside Bank, we want you said some cases be filed against BOD. Of course, not on BOD, those who are involved in corruption, giving loan without taking proper security. Who are those? Maybe that will be at branch level, that will be officers at all levels. Those who have purchased the check, but it is dishonored in the other bank, has to take up care by branch The manager. board of directors are not responsible. Of course, board of directors are also equally responsible. So you have to study. You said this has been going on since 2009. It is 2002. 2002, a proposal has come in the cabinet meeting stating that we require to give 4 crores to the bank. Then I objected. I was the first person who objected there. Then CM was Manohar Parrikar. Then CM told me why you are objecting. I asked him, this is a cooperative bank. How many cooperative banks are there in Goa? ताणें म्हाका नंबर ऑफ कोऑपरेटीव बँक्स हेज आन्सर आनी अशीच जर सगळे कोऑपरेटीव बँकांनी आमचे कडेन आयले जाल्यार आमी कितें करपाचें आर यू रेडी टू हेल्प देम यू सेड नो सो वी हॅव डिफर्ड मॅटर ऑन दॅट वी हॅव डिफर्ड द मॅटर ऑन दॅट यू जस्ट फायंड आउट इन 2004 it was. No, if that 4 crore was given, bank would have been strengthened, right? So you would not fine. In 2009 you When they have not received 4 crores from the government, it was a bound duty of the board of directors to bring everything in line within the gesture of Reserve Bank of India. You must have submitted proposal, no? He might have not done that. That is the reason. If Goa State Cooperative Bank within 2 years comes to a profit of say about 7 to 8 No, crores. why request came for 4 crores? They must have given some justification. No, they might have given, but it was not that to that level, and it was not considered, and the matter was deferred. It was deferred. Why government took 18 years to act? That is, ते मागीर कोण येता पळय तेन्ना हांव आशिल्लो मागीर परत 2009 हांव आशिल्लो मागीर कोण कोण आयले तांचे प्रत्येकाचे वेगळे वेगळे विचार आसता Is it because of minister? मदीं चीफ मिनिस्टर बदलले Minister also became chairman of the bank. हांव एक म्हणजे जी प्रपोजल येता बँक लोनाक ती प्रॉपर गायडलायन्स दवरून करपाक जाय हें सामकें कारण आमी बिजनसमॅन आमी शुन्यांतल्यान विश्व निर्माण केलें बिजनसमॅन आसता आनी अशें कित्याय कितें प्रपोजल करून वी नेवर गेव इट टू द बँक दॅट इज द रिजन वी आर स्टँडींग नाजाल्यार आमची परिस्थिती बिजनसमॅनांची सुद्दां परिस्थिती तशीच जाता अशी लोनां काडली आज ते कितें जालें कोण कोण पळय मेळत तशी लोन काडले म्हणून पळय खूब जाण भारत सोडून I want to ask you, आता RBI and some license cancel केले. What is the fate of employees? Forget about flag of employees. Employee is one of the aspects. But what about depositor? Both. What about shareholder, poor shareholder? That is what I am asking. That is what I have raised the question that time. I have raised this question 16 years back. Same question which you are asking me, I raised this in the cabinet 16 years back. Nothing happened. Nothing happened. That the only thing it is deferred. It is deferred and it has been returned to the board of directors stating that you should come in clean, then only we will see.
Now, what do you like to talk about national highway? See, whatever works going on national highway, it has to go on with that speed only, and it has to be complete. Otherwise, lot of things will start coming up, and which is troublesome to everybody and every state.